मगो पक्षान ब्रेस्तारा जाल्ल्या केंद्रीय समितीच्या बसकेत चर्चा करून भाजपा पक्षाक 2012च्या वेंचणुका वेळार दिल्लो तेंको फाटी घेतला। हे विशीं मगो पक्षान राज्यपाल आनी गोंय विधानसभेच्या सभापतीक पत्र धाडला। मगो पक्षान सुदीन ढवळीकार आपलो मुखेलमंत्री आसतलो म्हूण जाहीर केला। मगो कडेन आयिल्ल्या उमेदवारांची छाननी जाल्या उपरांत 11 जानेवारीक उमेदवारांच्या नावांची घोषणा जातली। गोवा सुरक्षा मंचा वांगडा मगोची युती जातली, मात मगो 22 सीट लढयतले, अशी माहिती मगोचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली। कोड ऑफ कंडक्ट कालूच अस्तित्वात आयला आनी आमी म्हणिल्लें की ह्या सरकाराक आमी जो पाठिंबो दिला तो कोड ऑफ कंडक्ट लागले बरोबर आमी डिसिजन घेतले म्हणून। तर आज जी बैठक जाली केंद्रीय समितीची त्यातूंत जो पाठिंबो भाजप सरकाराक दिल्लो आमी अलायन्स जावन तो आज आमी ह्या आमच्या आजच्या केंद्रीय समितीच्या रिझोल्यूशन घेवन आमी पाठिंबो फाटी घेतलो। अशे तरेचे लेटर गव्हर्नराक आमी आतां धाडला, कारण आमी ह्या 2017ची जी गोंयची विधानसभेची निवडणूक आसा ती आमी स्वतंत्र रित्या गोंयांत लडोवपाचो निर्णय आज जाल्लो आसा। ह्या भायर उमेदवारीची छाननी जी आमचे कडेन एप्लिकेशनां आयल्या त्या उमेदवारीच्या छाननी खातीर आमच्या मगोच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे पार्लमेंटरी बोर्ड फॉर्म करचो लागता। तो पार्लमेंटरी बोर्ड आज आमी फॉर्म केल्लो आसा आनी हेडेड बाय सुदीन ढवळीकर, आमचे नेते सुदीन ढवळीकर। आनी ही पार्लमेंटरी समिती ह्या 2 दिसांत बसतली आनी ज्या उमेदवाराचे अर्ज आयल्या त्याची छाननी करून ऑफिशियली उमेदवार 11 तारखेक डिक्लेअर करतले। जवळ जवळ 18 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमचे कडेन आज पर्यंत अर्ज आयिल्ले आसा। शिरोडा, सावर्डे, सांगे, कुडचणे, मागीर पोंडा, मडकय, पेयोळ, मागीर पेडणे, मांद्रे, म्हापसा, दाबोळी, वास्को, मुरगांव आणि बिचोली, सांतांद्रे असे काही, सांताक्रूज आणि वाळपय। गोवा सुरक्षा मंचा बरोबर इन प्रिंसिपल युती करपाची ठरयिल्ली आसा। मतदारसंघ खंयचे घेवपाचे आनी दिवपाचे हे जाहीर जातले, कारण अजून तांकां चिन्ह मेळूना। पार्टी जरी रजिस्टर जाल्या तांकां अजून सिम्बॉल मेळूना आनी त्या खातीर आमी हो निर्णय 1-2 दीस फुडें धुकळ्ळा। तांकां सिम्बॉल अशें तांणी म्हणलें की सिम्बॉल आमकां शुक्रार शेनवार पर्यंत मेळटलें आनी शेनवारा मेळ्ळ्यार तातडीची बैठक घेवन आमी आयतार पर्यंत खंयचे मतदारसंघ दिवपाचे तांकां आनी आमी घेवपाचे हें आमी ठरयतले।